मयाचे 80% लोक आमचे सेजा मायनिंगेन कामाक आसा. सो आमी सदीत ताका आमची मयाची पंचायत जी आसा ती सदीत सपोर्ट करतली ताका. आनी जर तेंचे डिमांड मान्य जायना जाल्यार हांव सदीत तेंच्या वांगडाच हांव हांगासर रस्त्यार येतलें आनी तेंच्या वांगडा स्ट्रायकाक बसतलें. पण आयज तेंचो सादो सिंपल रायट ते फक्त मागता लिडर. तो तेंचो डेमोक्रेसी रायट आसा आनी ते तांकां दिवपाक जाय कंपनीन. हांव एक प्रश्न विचारता कंपनीक की फाल्यां सकाळी ह्या कामगारांनी तेंचो सीईओ आमकां हो सीईओ आमकां नाका कामगार आमकां दुसरो जाय म्हणजे जाल्यार तांकां कोता येतलें कितें? एक आमी तांकां कसलें काम सांगलें जाल्यार ते आमकां प्रतिनिधी आसून इतली फोटिंगपणां करता कितें? सरपंच म्हणटा तांकां ते मान दिना कांयच ना. तेज्या खातीर आयज तुमी जशें रावल्या जे तुम्ही प्रोटेस्ट करता तुमचो अधिकार आसा. ह्या कामगारांची पिळवणूक आणि छळवणूक जावची न्हू म्हणून बेगिनात बेगीन सरकारान हितून लक्ष घालचें आनी कामगारांचो जो न्याय हक्क आहा तो तांकां दिवचो. ज्या ज्या जाग्यार आमचे संबंधीत गांव आहा त्या देवस्थानाची कमिटी वचोन शिरगांव मुळगांव वांयगाणें मयां जे जे आमचे सरावंडींग आहात तांकां सगळ्यांक वचोन ह्या कामगारांचो अन्याय जाल्लो आहा तो न्याय मेळपाक दिवपाक जाय. हेजेर एक सगळ्यांनी समंजसपणान तोडगो काडचो. तरी आसतना कंपनी जर आयकना जाल्यार हांव मुळगांव पंचायती मार्फत सांगूंक शकता की आमचो फूल सपोर्ट म्हणटा तो ह्या कामगारां वाटेन आसतलो. आयज कामगार आज डिसोली भागातले सगळे जे पंचायत भागातले सगळे जे निवडून आयिल्ले सगळे जे सरपंच म्हणा पंच ह्या पंचायतीक एक विनंती करता सरपंच आणि पंच जे आसात की ह्या सगळ्यांनी आपल्या पंचायतीन ह्या संदर्भातलो निषेधात्मक एक रिझोल्युशन घेवन मामलेदारा कडेन दिवपाची गरज आसा. केवळ ओरल सपोर्ट केलो बरी गोष्ट आसात पण जेन्ना एखादी पंचायतीन तूं जेन्ना रिझोल्युशन घेता सगळी पंचायत मंडळ जेन्ना रिझोल्युशन घेता की ताका एक कायदेशीर वेटेज येतात ते एक रिझोल्युशन घेवचे अशें सगळ्या पंच मेंबर सरपंच आहात हांकां निवेदन करतात. तेजो सेजा वेदांताची जे मॅनेजमेंट आसात तेजे जे कोण सीईओ आसात ताका एक सांगूंक सोदता जस्ट 5 पंचायती येयल्ले आसात. नगरपालिकेच्या कावन्सिलान सुद्दां आमकां हेजे रिझोल्युशन घेवचें पडटलें. आनी जर ह्या सेजा वेदांताचे जर त्वरित जर तेंच्यांनी हो जर कामगारांचो जर तोडगो सोडूंक ना जाल्यार संपूर्ण दिवचले शहर आनी दिवचलचे आजूबाजूचे सगळे 5 पंचायती आसा ह्यो ठामपणे कामगारां फाटल्यान उबे रावतले आनी जो कितें तेजो परिणाम जो आसा ह्या वेदांताक भोगचो पडटलो इतली एक तांकां शिटकावणी दिता. हो लढो आसा पळय जो अजित सिंगांक मान्यता दिवपाचो बेगीतल्या बेगीन ह्या मॅनेजमेंटाक ताका घेवचोच पडटलो. नाल्यार जर तो अजित सिंगांक आमचो लिडर म्हणून रिकॉग्नायज करिना आयज फक्त आमी बिचोलेत उठयल्ली आसा. जर तो त्या अजित सिंगांक रिकॉग्नायज करिना जाल्यार आमी अख्खे गोंय पेटोवन उठयतले. मायनिंग क्षेत्रांत जंय जंय मॅनेजमेंटाची कामां चलता थंय वचोन आमी हो आमचो लढो थंय वचून फुडाकार घेवन फुडें व्हरतले.